सरकारी नोकऱ्यो विकून सरकार व्हड प्रमाणात पैसे एकठांय करतात असो आरोप करून गोवा फॉरवर्ड पक्षान मंगळारा नोकर भरती घोटाळ्यांत मुखेल वेंचणूक आयुक्ताकडेन मुक्त आणि निपक्ष वेंचणुके खातीर मागणी केल्या। तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षान गोंय मुखेल वेंचणूक आयुक्ताक निवेदनूय भेटयला। RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार सांगला की ताबडतोब ते लेटर तो आयच्या आज वी विल सेंड इट टू द इलेक्शन कमिशनर निर्वाचन सदन दिल्ली की आमकां अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडल्यान पत्र आयलां, हाजेर तुमी कारवाई करची, तो मुखार ते लेटर धाडटलो। कारण इलेक्शन कमिशनर इंटरव्यूची गरज आसा। तुमकां 2012 याद जातले बूल अटेंडंट म्हणा बाकीचे रिक्रुटमेंट अशेंच इलेक्शनाच्या 15-20 दीस पयलीं मॅसिव बोगस सुद्दां ऑर्डरी दिल्ल्यो त्या वेळाचेर। तुम्ही इतिहास काढून पळयात 2012। सो त्या वेळाचेर इलेक्शन कमिशन इंटरव्यून जाल्ले आनी मागीर कन्सर्न ऑफिसरांक सुद्दां विजिलन्सा केसी मुखार समोर वचचें पडलें। सो हांव वॉर्न करता इंजिनियरिंग कॉलेजचे स्टाफ, पॉलिटेक्निक कॉलेजचे स्टाफ आनी इंजिनियर्स जे हे रिक्रुटमेंटान इनवॉल्ड आसात तांकां आमी शिटकावणी दिता की हे सरकाराचे दीस एक्सपायरी डेट फेब्रुवारीच्या एंडाक सोंपता आनी तुमी जर आमकां खंय सापडले आनी सापडटले जाल्यार तुमकां यू विल बी लँडिंग इन कोडवाळे जेल। नोव्हेंबराक जेन्ना आमी पयलीं ट्वीट केलें की मंत्र्याच्या पीएक पोस्ट दिवपाचो प्रयत्न चालू आहा म्हणून, ताच्या नंतर सीएमान तांचो बोवाळ जालो। ताका आतां सेकंड दवरला वेटिंग लिस्ट। म्हणजे कितें, पयलो मनीस रिजेक्ट करतलो आनी सेकंडाक वयर घालतलो। थंयच थांबले ना ते। म्हणजे इतले हांकां मस्ती मारल्या की सिवरेज कॉर्पोरेशनान टीए मायनिंग पोस्ट काडलो। अरे सिवरेजी पोना कितें मायन आसता किंवा PWD मायन आसता? सिवरेज कॉर्पोरेशनान टीए मायनिंग पोस्ट काडलो आनी ताका थंय रिक्रूट केला आतां। आनी जे म्हणजे ताका ऑर्डर दिवना पास जे जाल्या तातूंत हायस्ट 66 ताका पडला मंत्र्याच्या पीएक। आनी आतां हांगा हे PWD टीए मायनिंगान ताका सेकंडा म्हणजे कॉपी आहा डिपार्टमेंट। आतां एक बरो जाला, ऑफिसरांनी हात वयर काडले। ऑफिसरूच आमकां काडून सगळे डॉक्युमेंट दीत आहात। कारण ऑफिसर भिले, ऑफिसर म्हणटा आमकां नाका ही भानगड सरकाराची। प्रेसिडेंट ऑन रिकॉर्ड, Goa Forward Party is here to fight 2022 elections and not 2027 elections. आणि जे आम्ही आता एक्शन करताय these are all part to fight the 22 elections. जे स्कॅन्डल चल्ला तेका आज आमी लेटर दिवपाक इलेक्शन चीफ ऑफिसराक आमी येयल्ले। संपूर्ण गोंयांत सगळ्या मतदारसंघात ज्या पद्दतीन आज जो विशय चल्ला तो पूर्ण जॉबांचो घोटाळो। म्हणजे आमीच उलयना तर सत्ताधारी पक्षातले आमदार आसात किंवा काही मंत्री सुद्धा जरी आसात जाल्यार हे उलयतात आनी ते सुद्धा मिडियाच्या समोर येवन उलयतात की कशा पद्दतीन गोंयभर पयशांचो नोकरेक लागून बाजार चल्ला पळय तो। 1-2 मतदारसंघांत तर अशें चल्ला की 100% नोकऱ्यो ह्यो त्याच तालुक्यान काय कितें, म्हणजे इतर तालुक्यान हे मेरिट्स भुरगे नात, इतर तालुक्यान गरजुवंत भुरगे नात। सगळे सोपस्कार पूर्ण करून भुरग्यांनी एक्झामिनेशन दिवन त्यांचे मेरिट्सार येयल्ले आसात त्या भुरग्यांकूय काडल्या आनी कचऱ्याच्या पेटयेन उडयल्यात। आणि स्पेसिफिक एखाद्याच खंयच्या तरी तालुक्यातले 100% म्हणून येता आमच्यान 100% नोकऱ्यो एखाद्या स्पेसिफिक तालुक्यान काय कितें, म्हणजे इतर रिक्रुटमेंट कित्याक करप तर ती तालुका वायज करा। आणि ज्या पद्दतीन आज ज्या नोकऱ्यांची जी विक्री जाल्ल्या गोंयभर ही म्हाका दिसता आमी हे मिनिस्टर्स किंवा सत्ताधारी आमदार न्हू तर आमी काना कोपऱ्यान एखाद्या नाक्यांचेर सुद्धा आयकपाक मेळटा जे फ्रस्ट्रेशन जे भुरगे काडटात हेच आसा की नोकऱ्यो अक्षरशः विकल्यो वयतात म्हणून। ही पावणी काडल्या ही इलेक्शनां तेकल्या आनी हो इलेक्शनाक पयसो फंड रेजिंग करपाक ह्यो नोकऱ्याचे पावणी काडल्या। अशें चल्लां की कोण 10 लाख, कोण 11 लाख, कोण 12 लाख चड पयशे दिता, पावणी दिता, तांकां नोकऱ्यो विकप चल्ल्या। आमचो हो आमदार, आमचो सोडूच फ्रांसीस सिल्वेर जो सातांद्रेचो आमदार आसा, मिनिस्टर जे आसा ते बॉस जाल्या आनी हे उरलेले जे आमदार राज्या भितर चल्ल्या ते एजंट जाल्या। हे एजंट कितें करता, सगळ्याक आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची नांवां काडटा, लिस्ट धाडटा, दुसऱ्या मिनिस्टरा कडेन दिता, दुसऱ्या MLA कडेन दिता आनी ताजे कडल्यान पयशे घेता। हो आमचो फ्रांसीस सिल्वेर दुसऱ्या तालुक्यांतल्या बिचोले तालुक्यांतल्या भुरग्यांक जॉब दिवंक भोंवता। आमचे भुरगे बेकार आसतना हो लेटरां इश्यू करता बिचोले आनी पेडणे तालुक्यांत की तांकां जॉब दिवचे। हे फक्त आनी हे कितें जाता, हे मिनिस्टरांक लेटरां करता आनी मिनिस्टर हांच्या थ्रू हे एजंट म्हणून काम करून हांच्या थ्रू पयशे कलेक्शनाचे चल्ल्या इलेक्शन फंड रेजिंग।